A36 page 20 तुझे कुठूम एकठांय जाता. बापांचो तुमो कोताय आपशी मोदे शिजूक धाटाय o मोकोल कोण दिन वाजता कोण आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, सोम्याच्या जल्माचे दबाजेक परबे उपरांतलो हो आयतार पवित्र सभा जेजू जल्म घेतलोल्या पवित्र कुटुंबाक भेटयता. देव कसो जेजूची फामील पवित्र त्रित्वी जाल्यार मनीस कसो ताणें जल्म घेतलो ते फामिलीन ताची आवय बापूय जाली आंकवार मारये आनी सान जुजे. ह्या वर्साचो गवळीक विशय तुमी म्हजे गवाय. एके फामिलींत माय पाय आपूण आपल्या भुरग्यांक जेजूचे कशें गवाय जावंक जाता ते आयच्या समारंभांक आमी विंचून काडला. तो विशय सांगता रिती पोरमोणे आवय बापायन जेजूक भितर हाडला. मनीस समाजान जल्म घेता आनी समाजान वाडटा. देखून समाजांत आसात ते रिती कायदे पाळूंक गरजेचे म्हूण जेजूची माय पाय आमकां शिकयता. ह्यो रिती कश्यो पाळूंक जाय तें देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या मोनाचेर उजवाड जावं आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांतल्यान समाजांत आमी जेजूचे गोवाय जावंक बोळ घेवया. आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi, Ani Shanti Nachaista Samsari, Sarvis Mara Deva, Sorgi Charaya. Bapa, ami tu kanamo
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोशांत सासणाचें इनाम भोगूंक पावोशें कर हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वयलें वाचप. एका दर्शनान सरस्परान उतर अब्रामाक कलीत जालें. अब्राम, भियो नाका, हांव तुजो दाल, तुका व्हडलें इनाम फावो मेळटलें. अब्रामान जवाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाल कांय ना. दामास्काचो पूत एलिजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत अब्राहान म्हणलें, पोले, तुवें म्हाका कांयच दिवंक नाय. म्हज्या घरांतलो एकूय सेवक म्हजो दावजी जातलो. उपरांत सरस्परान म्हणलें, तूं म्हजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रक्ता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सरस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गार दोळे मार. आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार ती सगळीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, ह्या पोरीन तुजी संसद जातली. अब्रामान सरस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सरस्परान ताका प्रमाणीक केलो. आपल्या उतरा प्रमाणें सरस्परान साराक बोळेपण दाखयलें आनी तिका भासायल्लें तें ताणें केलें. म्हणटच साराक गर्भेस्त जाली आनी देवान भासायलेल्या वेळार तिचे ताई अब्रामाक ताचे उतार पिरायेर एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मल्ल्या पुताक सारान जल्म दिल्ल्या पुताक अब्राहान आयजक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. तुमच्या देवाच्या उतराक जबाब जावंक दी. सरस्परा सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सरस्परा वखाणात ताचें नांव परगट करात. पर्जा मोदें ताची कर्तुत्वां गाजयात. ताका तुमी गितां गायतात. किन्नारेच्या ताची स्तुती करात. ताची ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सरस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताचें पवित्र नांव अभिमान भोगात. सरस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीच जावं. सरस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचेंच मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोल सोदीत रावात. जबाब. सरस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विजबितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. ताचे चाकरा अब्रामाचे पुता दुवानो, ताणें वेंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सरस्पर आमचो देव. जबाब. सरस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पिळकांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सरस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामाक कडेन कबलात केल्ली, आयजकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सरस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हेब्रेवांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, भावार्थाक लागून आब्राहाम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत
वचूंक देवाच्या उतराक घालतो जालो आनी खंय वेता तें नोकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावाताक लागून उतार पिरायेर पावलोली आब्राहामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मनाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशात हांव मळबावेल्या नोकेत्रां पोरी आनी मेसूंक जाय नासलोल्या विडेच्या रेवेच्या कोण्या पोरी सोनसोत उत्पन्न जाली. भावाताक लागून आब्राहामान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका बासाण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतलो सोनसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरला आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण आब्राहामाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मोइसेसाच्या शास्त्रा पोरमोणे मारयेची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो, कित्याक दर एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समृद्धींत बरयलोलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृद्धींत सांगला त्या पोरमोणे कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो येवन समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमावा नांवांचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मोचचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केलें. तो आत्म्याचे प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागता, कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवून म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरसांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलान जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास विट्टोली. आसेराच्या कुळाची
फानुएलाची धूव आन्ना नांवाची एक बाकणारीन आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवभक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुसालाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समृद्धी प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन भरोन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपा प्रमाणे आब्रामाक अजून तो देश मेळूंक ना. तितलेंच न्हय, तो देश मेळ्ळो लेगून जाल्यार त्या देशांत आपली संसद वसूंक आब्रामाक भुरगें ना. अशी ताची परिस्थिती. तरी देव ताका सांगता, आब्राहाम भियो नाका, हांव तुजो ढाळ, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 15वें आवेसवर वळ 1 मेळटा. ह्या वेळार आपले भितर आसलोले निराशीपण आब्राहाम देवा मुखार दवरता आनी आपल्याक भुरगें ना तो शीण देवाक कोत्ता. देखून समाजा मुखार आपणाक कितलें उणेपण भोगता तें आब्राहाम देवा मुखार दवरता. भुरगें ना जाल्यार देवान ताचेर आनी ताचे संस्थीचेर आशिर्वाद घालूंक ना म्हूण जुदेव लोकां मदें समजणी आसली. तेन्ना देव आब्रामाक भायर वत्ता आनी म्हणटा, वयर स्वर्गार दोळे मार आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार ती सगळीं नखेत्रां मेज. हेच परी तुजी संसद जातली. हे देवाचे बासावणेचेर आब्राम विस्वास ठेवलो आनी देखून देवाक ताका प्रमाणीक केलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत पयलीं उतरां ही मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे कितें कशें केन्ना तें करूंक जाय तें मोइसेच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसलें. इस्रायल देवाची विंचून काडलोली पोरजां तिका एकठांय दवरूंक आनी देवाच्या हुकमा प्रमाणे चलूंक हें मोइसेसाचें शास्त्र आसलें. हें सगळें मोइसेसाच्या नांवान चलतालें जरूय तर सगळे नेम कायदे मोइसेसान दिलोले न्हय आसले, पूण जुदेव लोक भक्तीन ते मोइसेसान दिल्यात म्हूण मानताले आनी ते सगळे नेम कायदे पाळटाले. आब्रामाक देवान केलोले बासावणे विशीं आमी पयल्या वाचपांत पळयलां. तेंच आमकां दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवाच्या पुस्तकांत परत पळोवंक मेळटा. ह्या वाचपान देवान बासायल्ल्या तें घडोवन येता आनी आमकां भावार्थ वरवीं फावो जाता. आनी आब्राम कसो भावार्थ घट दवरलो तें दाखोवन असो तो प्रमाणीक जावंक पावलो म्हूण आमकां ह्या वाचपान संदेश मेळटा. रिती प्रमाणे आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो. हो विशय मनान दवरून देवाच्या उतराचेर नियाळ केल्या उपरांत आमकां एक संदेश स्पश्ट मेळटा. तो म्हणल्यार आमी आमच्या घोराब्याच्या संस्कृतायेच्या व धर्माचे रिती कायदे पाळूंक ह्या वर्साचे गवळीक विशय प्रमाणे तुमी म्हजे गवाय जावंक आमच्या घोराब्यान वावरूंक जाय. आयज पवित्र कुटुंबाची परब पाळटना आयच्या शुभवर्तमानांत जेजूची आवय बापूय तांणी आपलो कुटुंब पवित्र केलो आनी देव कृपेन सांबाळ्ळो तें ही उतरां दाखयतात. रिती प्रमाणे बाळकाक जेजू करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो. ती जुदेव म्हणटच जें कितें शास्त्रांत आसलोलें सांगलोलें
तितलेंय करूंक जेजूक वेता आनी जोरी तर कायद्या प्रमाणे भुरग्यांच्या सोडवणेचे पासत एक योद्न आवय बापायन भेटूंक जाय आसलो भुरग्यांक थंय व्हरून वचची कायद्या प्रमाणे गरज नासली तरी ती जेजूक देव मंदिरांत वता आनी ताच्या सिमामाच्या हातांत दिवन ताची भेटोवणी देवाक कोत्ता. तो देवाचो पूत जावनूय ती बरी जाणा आसली पूण ताची भेटोवणी देवाक कोत्ता. आनी तशेंच आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता. आमच्या जिवितांत पळयत जाल्यार आमी आमचें जिवीत एक पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक गरजेचें. देवाचे कायदे आमी सदांच आमच्या जिवितांत पाळूंक गरजेचें. जितलो वेळ आमी जेजूक चिटकून रावता देव आमकां फावो ते परी जायती कृपा ओतता आमच्या जिवितांत. जायतो फावटी आमच्या जिवितांत दूख कोश्ट येता पूण जेन्ना हो दूख कोश्ट आमच्या जिवितांत येता जेजूक चिटकूंक रावंक गरज. तर आयज जेजू भाशेन आमी एक पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक आमच्या कुटुंबा पासत दर एकल्या वांगड्या पासत मागुया आनी सदांच जेजूक व देवाक चिटकूंक रावंक आयज दर एकल्या पासत ही कृपा मागून घेवया. उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं परबी संभवलो तान जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें खोस सुसले ताका कुचाल जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदेन देंवलो तिसरा दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तांची बियन मेल्यांची मोचुंबी करूंक येतलो. सोतमांतला पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकता पातकांचे मोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमच्या मोगाच्या बापाचे वेंगेंत रावन आमच्या काळजांचे आवंडे ताचे मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती कुटुंबाचे प्रश्न समजून तांकां सगळो आदार फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाच्या आनी दर एके फामिलीच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. गोरिबां आनी गरजेक सांपडलेल्या पासत गोरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी अडचण्यांक लागून आनी वदीक करून कोविड-19 पेस्त पिडेक लागून आकांतांक सांपडलेल्या गोराब्यांक गरज तो आदार मेळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमा सोमेस्तां पासत आमच्या गोराब्यांत समाजांत धर्मांत आसात त्या रिती प्रमाणे चलून आनी आमचें बरेपण करूंक तशेंच दुसऱ्यांच्या बरेपणाचें चिंतूंक आमकां आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सोर पदवीदारा आनी काकलुत्सारा देवा तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिदा
निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C42 उतर म्हज्या देवाचें, पेज 46. C42, पेज 46. उतर म्हज्या देवाचें, काजान गोचून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचें, बापाक भक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचें, म्हाका जागोयता हालयता. अर्पण म्हज्या जिवाचें, बापाक वाखाणटा विलयता. उतर म्हज्या देवाचें, क्रिस्ती कुटूंब nossorta. अर्पण म्हज्या जिवाचें, इनोसोनी तिरायता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान चड पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सवेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योन समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेचे आनी बागयोन झुजेचे विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन तीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भोगताय. जो काळा आदीं हांव तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सोयंबान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडनासलोलो आतां आमचे सारको जाल्लो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलोली रोचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका सोपुणायेन एकठांवंक सांडोन गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावूंक स्वर्गांत हांव जेजू आयला देऊन देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्वेगता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिवोन झुजे, बागिवोन दोर लुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. Amen. आमच्या सडवंडाऱ्याची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराची बापात
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिलो खोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका Amen. Ekat Sundian D10 page 52 Ekat Sundian page 52 D10 Ekat Sundian amka vanto Torikut skut amisalia Ekat Sundian amka vanto
जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजां भितर आसा, तर घडटा ते प्रमाणे आमी आमचे दोळे बंद करून हात जोडून जेजूक चिटकून रावया. जेजूच्या एकवटान रावन तो आमचे भितर जियेता आनी हो संतोश परत आमच्या काळजांनी रावंक जेजू लागीं मागुया. प्रार्थुया. भोव कोणवळ्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गोठाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट सोंपल्या उपरांत सासणाक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मसुगत बसात. पयले सुवातेर परबीं तुमकां सगल्यांक फेस्ताची आयज पवित्र कुटुंबाचें फेस्त आमी मनयतांव आनी आमी सगळीं जाणां प्रत्येक कुटुंब आसा पूण सगळीं मेळून एक कुटुंब जेजू सगळें घडोवन येता. तर आमकां सगळ्या जाणांक हे फेस्ताचें भाग मेळ्ळेलें आसा. मीस हे फादर जूड करास्कोन म्हणलेलें आसा, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. गायन केल्लें आसा, तांकां हांवें वाचपाक कोत्ता, तांकां ही मांडवळ हांगसर आमचे सांकिस्तान बाकीचें कोत्तात. मागीर मिडिया ब्रदर आनी ताचे बरोबर वांगडी आसात, तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां कित्याक तुमी व्हडा भोक्तीन हांगसर सायबाच्या कोयतान म्हणजे हांगसर येतात आनी ताणें आमचे पासून भरपूर मागलेलें आसा, आमकां मेळ्ळेलें आसा. देवा कारकां दिवंक येता, ताकाय आमचो म्हणल्यार तूं नमस्कार कोत्ता. हे परी हो बरो संबंद आमी जोडून घेता. तर आमी देवा कारकां दिया. तुमी आतां मिसाक येता तेन्ना वॉट्सॅपाचेर आमकां मॅसेज धाडूंक लागलेलें आसा. 9075212942 हो बाजलिकाचो नंबर, वॉट्सॅप नंबर. तर तुमच्यान तातूंत धाडूंक जाता. नांव, कितलीं जाणां, हिंच्या दिसा, हिंच्या मिसाक. पयलेर मध्यानीर मिडनायट मास आसतलें, तर तुमी तेच भाशेन तुमचें नांवां दियात. मध्यानीर केन्ना स्टार्ट जातलें मीस, पयले सुवातेर तुमी इकरांकूच यात, म्हणजे तुमकां जागे धरपाक तुमच्या म्हणल्यार तो आहा म्हणून ते प्रमाणे आमच्यान इकरांक येवंक जाता. 11:30 आमी पवित्र भोजोण स्टार्ट करुया. वद्देवर आमी देवा बरोबर सांतिस्मो साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू बरोबर वेळ सारया. म्हणजे हें आख्खें वर्स जें आमी सारलेलें आसा, कोविडाक लागून खूब आमचे त्रास आयिल्ले आसा, पूण बरें जालेलें आसा. तर त्या सगळ्याक आमी देवा कारकां दिवया आनी वद्देवर देवा बरोबर सारया. आनी हे परी नवें वर्स आमी बरी भोक्तीन स्टार्ट करया. 12 मागीर मीस स्टार्ट जातलें आनी बरी म्हणल्यार हितून दिसाची मिसां मागीर 7, 8, 9, 15, 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. मध्यानीर मीस इंग्लीश भाशेन, हे सायडीन इंग्लीश भाशेन मीस, ते सायडीन म्हणजे से कतित्रान आमचे भाशेन मीस आसतलें तेच रातीक. आयताराची मिसां तेच भाशेन 7, 8, 9, 15, 10, 15 दिसाची म्हणल्यार हितून सोमार ते सोनवार मिसां हे भाशेन.
7 आनी 8 ही दोनूच मिसां. 30 year 30th आमी इगोर्ज बंद दवरतल्या. पूण पयलीं 2 मिसां आसतलीं 7 आनी 8 ताचे उपरांत सगळें बंद. कित्याक हांगसर आमचे तेग जाण दियाकोन, आमचो दियाकोन आसा दियाकोन लिंडसे लोबो, ताचें ऑर्डिनेशन आसा. थोड्याच लोकांक येवंक जाता म्हणटच तांची तेगा जाणांची म्हणून पांय माये आनी तांची दायजी आसतली आनी पाद्री आसतले. दुसऱ्यांक आमी घेवचे ना. पूण 10 स्टार्ट जाता म्हणटच मागीर 12 12:30 काबार जातली. मागीर बाकीची बंदोबस्त आनी थोडोच वेळ मेळटा मागीर ताका लागून आमी आख्खो दीस त्या दिसा इगोर्ज बंद दवरतल्या. फकत ती पयलीं 2 मिसां आसतलीं ती मनांत दवरात. मिसांचो दीस येवन गेलो तेन्ना आमची फिरगोस म्हणून तूं बंद आसलेली आमची बजिलिका. तर खूब गरीब लोक आसा आनी तांचे बरोबर आमचे पाद्री माद्री आनी ब्रदर्स वावुरतात. हांवें तसोच वावर केलेलो आसा. खूब गरीब आहे आनी दुडवांची मदत जायत आमकां. चड दुडूनय पूण आमचें आसप तांचे बरोबर अदीक व्हडलें. पूण थोडी मदत करूंक जाय तांकां. एकदम गरीब आसतात. तर हे कॅलेंडर पळय आहा ते मिसां बसत. प्रत्येक कॅलेंडरांत म्हणजे खूब हांगसर थोडी म्हायती वाचपाची दिल्ली आसा. हो एक तुमी तरी घेयात एक कुटुंब 100 रुपयांक ओ सुबेज दिवंक जाय जाल्यार दिवंक जाता. आनी हे लिफाफो आसा तातूंतय पयशे घालून तुमच्यान मिसांक दिवंक जाता. थंयसरूच आमचे भायर कावंटर आसा थंयसर तुमी तर घेशात जाल्यार खरेपणी मदत जातली ह्या गरिबां आमच्या भावा भयणी पासत. आनी देव आमकां सदांच जेन्ना आमी देवाक दिता देव आमकां आनिकूय दिता. दुसऱ्यांक गरिबांक पासून तशें न्हय पूण देवाक जो गरिबा बद्दल गरीब जाल्लो आसा ताका दिवया आनी तो आमकां केन्नाच सोडचो ना. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. Bagiun Francisc Xaverak मागणे. बागियून फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. 8:16 विस्वासाचो दीस पेज 115.